येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेगान वचपी कंटेनर ट्रक वचून सावयवेऱ्या खांडेपार रस्त्या कुशीक लोळलो. कितलीशींच वरां येरादारी उरली आडावन. शाळेचे विद्यार्थ्यांक आनी ऑफिसांत वचपी लोकांक हाचो भोगचो पडलो परिणाम. बेकायदेशीर डान्स बारांत तांच्या दलालांची गुंडागिरी कळंगुटे चालूच. पंचायती आमदार आनी पुलिसांनी चलयल्यात एकामेकाचेर धुकलपाचे खेळ. पूण खरपणान कोणाकूच जापसालदारकी घेवपाची इत्सा ना. देखून थळाव्यांनीच आतां ही गजाल घेतल्या आपल्या हातांत. पीडब्ल्यूडीन राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी जमनी पोंदाक केबल घालपाक सुरवात केल्ल्यान पर्यटन हंगामाचेर खास करून राजधानी सयत दर्यादेगाच्या कांय वाठारांनी येरादारीचो पळोवपाक मेळ्ळी बरीच गच्चमुड्डी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर डान्स बार आनी तांच्या दलालांची गुंडागिरी कळंगुटे चालूच आसा. हो बेकायदेशीर डान्स बार पुरायपणान चालू आशिल्ल्यान सरपंचांची अचकीत धाड फकत दोळ्यांक उदक लावपा सारखी जाल्या. पंचायती आमदार आनी पुलीस एकामेकाचेर धुकलपाचे खेळ खेळटात. पूण खरपणान कोणाकूच जापसालदारकी घेवपाची इत्सा नाशी दिसता. देखून थळाव्यांनीच आतां ही गजाल आपल्या हातांत घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. कळंगुटी म्हणटा ती डान्स बाराची मस्ती अजून चालूच आसा. गेल्या विकान कालांगूट सरपंच जोजफ सिक्वेरान धाड घातलेली अलॉंग विथ हिज टीम बाबा एक क्रॅकडावन करपाक. बाबा खंय तरी सगळ्यांनी वेलकम येयला, बाबा बरी एक्शन घेतला, हें केलां तें केलां करून. पूण पळोवंक गेल्यार इन रियलिटी हे डान्स बार अजून फूल स्विंग चालू आसात. जे कोण टावट्स आसा गिरायक घालता तेंची मस्ती अजुनूय चालू आहा. पयरचो इन्सिडंट तोच जालो. एक डान्स बाराच्या मातशे फुडें मेन रोडार काल तेंच्या टावट्सांनी टुरिस्टां मदीं इज्जत घातली, झगडी जाली, एक कन्फ्रंटेशन जालें. पुलीस थंय पावले, पुलिसांक आयकना, कोणाकूय आयकना आनी थंय व्हडलें कन्फ्युजन जालें. ही एक्शन जाली पंचायतीची, तरी पासून फूल स्विंग चलता. आतां हितून इश्यू कसो आहा, हे डान्स बाराचो इश्यू म्हणटा तो पासींग द पार्सल जाला. पंचायत, पुलीस, आमदार हो म्हाजो इश्यू न्ही, हो हिणी हँडल करपाचो, हो न्ही हिणी हँडल करपाचो. नॉट माय जॉब म्हणटा पळय ही अशी भानगड. ताका लागून हे डान्स बार खंय तरी चड फ्लरीश जातात. आतां आमी पंचायतीक म्हटलें, पंचायत म्हणटा आमच्याशीन कांयच पावर ना हें करपाक. तरी जोजफ सिक्वेरा कडेन क्लॅरिफिकेशन केलें, बाबा वॉज दीज अ वायट वॉश काय म्हणून. ही एक्शन वॉज अ वायट वॉश बिश्टी दाखोवपाक. ते म्हटलें, तेणी सांगलें कितें, आमकां तशी बाबा कितें हें ना, पंचायत कायद्यान आमकां तितके पावर्स ना, बट दे आर इशुईंग अ शो कॉज नोटीस टू दीस इस्टॅब्लिशमेंट. बाबा तुमकां हे लायसन एका दिला, तुमी हे कित्याक धंदो करता काय म्हणून. तर 15 तारखेक मिटींग आहा, तितून हें जातली. म्हजें काम म्हजें चालूच आसा काम. आतां सांगपाचें म्हणल्यार आफ्टर दॅट आमी 20 जाणांक शो कॉज नोटीस धाडल्यो फॉर स्ट्रक्चर्स. ते हेच क्लबाचेर इल्लिगल स्ट्रक्चर्स. हो पंचनामा केला आमी. आनी 15 तारखेर आमची मिटींग आसा. ती मिटिंगेन आमी प्लेस करतले आनी तेच्या उपरांत तांकां आमी शो कॉज नोटीस धाडटले. पूण तेच्या आदी ते बी सांगता ते रोखडेच कोर्टांत धांवता आनी स्टे दिता. डायरेक्टर ऑफ पंचायत कांय भिना, कांयच पळयनासतना वन सायडीड वाचता आनी स्टे दिता. सो हें जावंक फावना आनी असले कामाक. पुलीस म्हणटा कितें, जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता तेन्ना आमी पावतले. समज ही पंचायत समज ही लायसनां रिवोक करता जाल्यार आमकां काय प्रॉब्लमूच ना. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावचीच ना इफ दीस पंचायत रिवोक्स द लायसन्स. तर आतां फुडलो आतां जोक कितें, आमदार म्हणटा. आतां आमदार म्हणटा पंचायतीशीन पावर आहा, कोर्टान सगळें तुका बरोवन दिला. आनी मेन थींग आमदारान म्हटलां कितें, जेन्ना आमी बंद करून गेल्यार न्ही आमचेर लिगल केसी फायल करता म्हणटा आमदार. म्हणल्यार हे डान्स बाराचे हेका कोणाचेर लोकांनी रिलाय रावपाचें, हो मुखेल प्रश्न. तेंचेर कारवाई जी आहा ही बरोवन जावपाक जाय. तोंडान उलोवन जायना तें. आमी आदी खूब केलां आनी आमी तेंचेर बरोवन कारवाई केल्ली. तेणी आमचेर प्रायवेट क्रिमिनल कंप्लेन केसीस बीन खूब घातलेल्यो आहा. आमी ते झगडटात. फॉर दीस इश्यू वी आर ऑल टुगेदर अँड पंचायत नीड्स टू एक्ट in writing against all these so-called illegal activities in writing and
टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स. ते जो जर म्हणटा आमी लायसन दिवंक ना जाल्यार तेका प्रोसिजर आहा. कलेक्टर आहा, डेप्युटी कलेक्टर आहा, मामलेदार आहा टू सील दोज प्लेसीस. पंचायतीन डायरेक्ट वचून सील करूंक जायना. सो यू हॅव टू यूज दॅट चॅनल टू सील दोज. एवरीबडी नोज दॅट देर इज नो रेस्टॉरंट इनसाइड. सो पंचायत कॅन एक्ट अकॉर्डिंगली. द लायसन्स इज बींग मिसयूज. हांगासर जेन्ना आमी सरपंचाक प्रश्न विचारलो, बाबा आमदार म्हणटा पंचायती कडेन पावर आहा. हांगासर सरपंचान आमदाराक चॅलेंज केला. हांगासर म्हाज्या कडेन पंचायती राज एक्ट आहा. फेस टू फेस तेणी दाखोवनी बाबा अशें अशें प्रोविजनार डान्स बार बंद करपाक तेणी ताका चॅलेंज केला. पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदता तो कोण MLA म्हणटा तो ताका सांग पंचायत राज एक केन्ना वाजला तो आनी खंयचो तेजेर ऑर्डर आहा ती आनी कोर्ट ऑर्डर खंय आहा ती हें हांव सांगूंक सोदता. एंड आय कॅन चॅलेंज हिम. इफ देर इज एनी एक्ट इन द पंचायत राज एक्ट एनी फॉर मी what I say is that let him go to the assembly, make a bill, pass a bill on that, right? And then that is the right way. आमदार आनी सरपंच म्हणटा डान्स बार नाकात, जाल्यार ही डान्स बार जाय तरी कोणाक? हाचेर खंयच्या तरी गॉडफादराचो हात आसा? आयकात नितेश चोडणकराक कितें सांगपाचें आसा तें. MLA आनी सरपंच आयज गांवचो सरपंच म्हणटाय आनी गांवचो आमदार म्हणटा कलंगूट वचून की आमकां डान्स बारां नाका. जाल्यार हांव विचारूंक डान्स बारां जाय कोणाक? डान्स बारांक कोण ना कोण गॉडफादर आसतलो म्हणून हेंचें हें चलता. डान्स बाराक पळय भायर पळय टाउट्स आसता. म्हाका दिसता ते इतले वाडलेले आयज कलंगूटाचे उलयता हांव. कलंगूट नियरली ऑलमोस्ट 1000 टाउट्स आहा ते भायर आसता तितले भितर ट्युरिस्ट आसतना. आयज खंय ना खंय आमच्या CMान जो होम मिनिस्टर आनी आमचो बाप ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेणी हांगा इंटरफेर जावपाची गरज आसा. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन म्हाका दिसता कलंगूटान जावपाचें शक्यताय आहा. कित्याक कोंगटकार आतां वाजाल्ले आहा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. वेगान वचपी एक कंटेनर ट्रक वचून सावयवेऱ्या खांडेपार रस्त्या कुशीक लवणलो. कितलीशींच वरां येरादारी आडावन उरली. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक आनी ऑफिसांत वचपी लोकांक हाचो सगळ्यांत चड परिणाम भोगचो पडलो. ह्या मार्गाचेर 3 वरां परस चड वेळ येरादारी आडकून उरल्यो. कंपनीचे कार्यालय सुमार 1 किलोमीटर आसून लेगीत कंपनीन हे घडणुकेची जापसालदारकी घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप पंचान केलो. अरुंद रस्त्याचेर दिसपट्टे वचपी कंटेनर वेगान आनी बेजापसालदार गाडी चलोवपा खातीर फामाद आसात. अशा घडणुकांक तोंड दिवपा खातीर खूब वायट तरतूद आशिल्ल्यान सावयवेरें आनी खांडेपार हांचे मदलो मार्ग पुरायपणान बंद जालो. आयज आमी हांगा मुर्डेर हांगा आसा. उदका साड्यार म्हणटा थंय हो ट्रक जो आडवो गेल्लो आसा. ह्या गांवांत जवळ जवळ 2 ते 3 कंपनी आसा. एक मांडवे चेरीस, एक फुलाटन आनी लिफ्ट कंट्रोल. ह्या कंपनीचे जे ट्रक येता ते चडशे वेळार फास्टूच येता. कंटेनर येता, व्हडले व्हडले कंटेनर येता. त्यो ज्यो वायरी आसा तांकांय ते पळयना. हो जो आयचो ट्रक जो आसा तो फुलाटनाचो ट्रक. तो जवळ जवळ 1-1.5 किलोमिटर फुडें येयला. आज ह्या वाठारांत तुमकां दिसता हांगासर टर्न मारपाक मेळना हो सगळ्यांक खबर आसा. तरी आसतना ह्या कंटेनराच्या ड्रायव्हरान टर्न मारलो. चल एक मिस्टेक जाली तेजे कडेन. पूण हो ट्रक आज सकाळी 6:30 हांगासर आडवो पडलेलो. 6:30 ह्या खळयेन गेल्लो. 4 बसी ज्यो ह्या रुटाक ट्रॅव्हल करताल्यो त्यो बसी ट्रॅव्हल करपाक मेळना. स्कुलाची बस आशिल्ली तिकाय ट्रॅव्हल करपाक मेळना. स्कुलाच्या ड्रायव्हरान सांगलें त्या प्रमाण तो स्कुलाच्या ड्रायव्हराक ओवरटेक करून फास्ट येयला आनी हांगासर येवन ब्रेक मारला. तरी आसतना ती बस त्या सायडीन उरलीच. आज पळय आतां हो ट्रक टर्न मारता आसतना 6:30 जेन्ना ट्रक पडलो तेन्ना कंपनीचो एकलोय मनीस आज हांगा दिसना. त्या कंटेनराचो कोणूच ओनरूय हांगा दिसना जावं तेजो कोण इन्चार्ज आसा तोवूय हांगा दिसना. म्हणजे ह्या रस्त्याक लागून कितलेशे ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्या. स्कुलाक भुरग्यांक हांगासरल्यान जवळ जवळ MIBK स्कूल हांगासरल्यान 4 ते 5 किलोमिटर आसतले. थंय 4 ते 5 किलोमिटर स्कुलाची भुरगीं चलत गेल्या. कंपनीचे लोक त्या सायडल्यान ब्लॉक जावन उरल्या. जे कोण कामाक वचपाचे आहा तेवूय ब्लॉक जावन उरल्या. सो ही सगळी बेजबाबदारपणां चल्ल्या हांगासर. आयज सकाळी 5 सुमार कंटेनर हांगा टर्न करताली. ती फूल टनाची कंटेनर फाटल्यान 1 किलोमिटरची फूल टन कंपनी आसा. तेंच्यो कंटेनर सदांच डेली हांगा रस्त्यांतल्यान वता. आयज तेंच्यांनी हो खांडेपार टू सावयवेर मेजर ब्लॉक केल्लो आसा. आयज सगळ्यांक तेंच्यान धांदळ गेल्ली आसा. लोकांचे ड्युटीक वचपाचे सगळे वचपाचे. आयज तर हीच कंटेनर एक
रातची गजाल घडलेली जाल्यार कितलो लोकांक त्रास जातले, एमर्जन्सी कोणाची कसली केस आशिल्ली, कोणाक डॉक्टराक वचपा आशिल्लो जाल्यार कितें जातलें. आयज जवळ जवळ हांगा 3 वरां जाल्ले तांचो कंपनीचो कोणूच मनीस पावना हांगा. तेजें कितें प्रोविजन करतले, कशें काडटलो, कितें करतलो तें. आनी हेंचे सदांच हांगा अशें रातचे डेली कंटिन्यू हेंचे चालू आसता कंटेनर हे डेली येता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आता पंचायती लेगीत बायोडायव्हर्सिटीच्यो समित्यो स्थापन करता. बायोडायव्हर्सिटीचे बरे तरेन संवर्धन करपा खातीर सरकार धडपडत आसा. पूण रेल्वे खातीर कामाक घेतिल्ले कंत्राटदारांनी हाचो उक्तेपणान आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयले. कामगारांनी दिसा उजवाडा फातरा मातयेची रास जुवारी न्हंयत उडयतना उक्ताडार आयले. आयकात पुराय म्हायती आमच्या वास्कोच्या रिपोर्टरा कडल्यान. आयज आमी तुमकां दाखोवंक सोदता एक असो व्हिडिओ ज्या जाग्यार रेल्वे ऑथॉरिटीचे कॉन्ट्रॅक्टर हे खंय तरी जुवारी रिवर ह्या वतून उडयताना दिसून येतात. हांगा जी ही बायोडायव्हर्सिटीची सायड आहा तेंगा ही डॅब्रीज जी ब्रिजा वयली ती सकयल दर्यान उडयताना दिसून येता. हांगा लोकल्स तशेंच एनवायरमेंटलिस्ट हेंच्यांनी स्ट्रॉंग हे निशेध मारलेलो आसा, कित्याक की एक ऑथॉरिटी जी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता आनी तेणी ती जबाबदारी आसता ती भरून व्हरपाचें. पूण आयज आमकां दिसून येता ती खंय तरी दर्यान उडयतात आनी ती दर्यान उडयल्या कारणान बायोडायव्हर्सिटी जावं जे मरीन लायफ आहा तेकाय धोको जावपाक शकता. सो एनवायरमेंटलिस्ट आनी हेंच्यानी हेचेर खंत उक्तायला आनी हे जे ऑथॉरिटी कोण उडयता, जे कॉन्ट्रॅक्टर उडयता तेंचेर कारवाई जावची अशी तेंचे मागणें आसा. I was shocked and surprised to see visuals of some waste being thrown by the railways from the Zuari railway bridge into the Zuari river. I think this is a crime against the environment. I least expected this from an otherwise so-called environmentally conscious organization like the Indian Railways. I think the railways should look into this on priority, and those who are responsible for this act should be taken to task, and even criminal prosecution should be initiated against them. गोवा दृष्टी खातीर हिरू महाले कुट्टाळच्यान. पीडब्ल्यूडीन राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी जमनी पोंदाक केबल घालपाक सुरवात केल्या अशें दिसता. पूण पर्यटन हंगामाच्या चडांत चड काळात सुरू जाल्ल्या ह्या कामाक लागून खास करून दर्यादेगेवेल्या वाठारांत व्हड प्रमाणात येरादारीची बरीच गच्चमुड्डी पळोवपाक मेळटा. शाळा आणि कार्यालयीन येरादारीक आदार दिवपी महत्वाच्या रस्त्यांमदी कंत्राटदारांनी व्हडले खड्डे खणल्यात. आमी पर्यटन हंगामात आशिल्ल्यान रस्त्यार खास करून दर्यादेगेर गाड्यांचो आंकडो वाडला. प्रवास करतना थळाव्या लोकांक जे प्रश्न पडटात ते अमर्यादित जाला. आयकात थळाव्यांक कितें सांगपाचें आसा ते. पळय आतां फाटल्या दिसांनी आडून आमी थकले. लोकांक बावड्यांक आतां क्रिसमस चालू आहा, क्रिसमस आतां फुडें येयलेले, लोकांक तयारी करूंक जाय. खंय बावडे शॉपिंग वयतले लोक, आनी खंय वयतले, सगळ्यांक बाजारान वयतले, तांकां बावड्यांक त्रास जावंक जायना. सगळे वतात थंय रस्तो खणलेला. आतां पळय आयज सकाळी थंय शिवोले मोर्चे हांगार सबंद मदींच रस्तो खणलेला. सकाळी इस्कॉलांक भुरग्यांक बावड्यान धानर जाल्या, इस्कॉलांक टायमींग पावलेली ना भुरगीं. सीएमाक सांगले, सीएमूय दक्कल घेयना. आमच्या लोकल एमएलएक सांगला, लोकल एमएलएन तरी दक्कल घेवपाचें. मातशें भोंवन लोकल एमएलए आमचो जी दारोलकर बाबा मातसो मांद्र्यान भोंवन पळय, सगळो रस्तो फोडून दवरला. आतां क्रिसमस येयलेले, न्यू इयर येयला आतां फुडें देखून ते तरी आतां तरी मातशें बंद करा कामां थंय. कित्याक लोकांक त्रास जावंक जायना. लोक बावडे कशे वयतले, सगळो रस्तो मदींच खणटात ते. कोणाक काय पडलें तांकां पडलेलेच ना, लोकांचे पडलेलेच ना. फाटल्या दिसांनी फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलेलें कितें हांगासून बाबा रस्तो फोडटा तितलोच काम कर, लोकांक त्रास करूं नाका. पायपलायन उदकाची फोडल्या, लोकांक त्या पार्श्या 2-3 दीस जाले उदीक ना. आमकां मोर्चे उदीक ना, सगळे रस्त्यार उदीक वता, लोकांचे हाल जाता. तरी हे उदीक वयता तेणी सीएमान मातशें हेजेर दखल घेवपाची. कितलो रस्तो फोडला न्हू तितलोच करपाचो रस्तो. आतां पळय राती हरमाला गेले, हरमाला मांद्रा वयताना सपोज 1-2 वरां रोड ब्लॉक जाला थंय. आनी कोण जर लोकल सीक जाल्लो आनी थंय एम्बुलन्स हाडूंक मेळना, ती परिस्थिती कशी जातली? कितें करपाचें त्या लोकांनी? थंयच मरपाचें काय थंयच जीव सोडपाचो? एम्बुलन्स येता म्हणसर थंयच मरपाचें लोकांनी. हो ट्राफिका कडेन पासून पुलिसां कडेन पासून जायना कंट्रोल. कित्याक रस्ते बारीक आहा. ताका लागून हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता कितें आमचे मांद्र्यान पयलीं जो रस्तो खणलेलो आहा न्हू तो पयलीं कंप्लीट करपाचो आनी मागीर तेणी फुडें सुरवात करपाची हात घालूंक. लोकलांक आमच्या भोंवंक मेळना. बायल भुरगीं आतां बायलां सद्या गाडी घेवन इस्कॉलाक पावंक वयता, तेंचे घोव बावडे कामाक वयता आनी ती पावंक वयता केन्नाय. गाडी घेवन पडल्यार हेका जबाबदार कोण जबाबदार? हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण दितलो? उत्तर कोण दितलो हेका? आतां रस्ते पीडब्ल्यूडीन खणपाक सुरवात केलेली आहा. जे इलेक्ट्रिसिटी लायन जी व्हरता
गव्हर्मेंट त्याच्या खातीर रस्ते जे खणले ते मधोमध तेंच्यांनी खणलेले आसा आणि हे मधोमध खणल्या कारणान जी वाहतूक व्यवस्था आसा किंवा लोकांची वचपाची येवपाची व्यवस्था जी आसा ती कोलमडलेली आसा. लोकांक वचपाक येवपाक गाडये सारके हे जायना, सोय ना. त्या खातीर मागता की जी आमची स्कुलाची जी टायमींग आसता सकाळचो किंवा सुटल्या बरोबर तेंचो जो टायमींग आसता त्या टायमार तरी तेंच्यांनी लोकांची भुरग्यांची सोय करपाची, जेणे करून भुरगे जे टायमार स्कुलार वचूंक शकता किंवा स्कुलांसून घरा कडेन टायमार येवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात भटक्या गोरवांचो प्रश्न येरादारी करप्यांक दिसपट्टे त्रास करतात. या गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जाल्या, लोकांनी जीव लेगीत वगडायला. सध्या उच्च न्यायालयान ह्या भटक्या गोरवांचो प्रश्न तडीक लावपा खातीर पावल उबारला. राज्यात प्रत्येक नगरपालिकेक भटक्या गोरवां खातीर सुवात आखल्या, ती तांच्यांनी दाखोवची. जी नगरपालिका सुवात दाखोवपाक अपेशी थारता तांचेर सक्तीची कारवाय जातली, अशेंय उच्च न्यायालयान आदेश दिला. पळयात पुराय बातमी. आज तुमकां आमी परतून एकदा दाखयतात की जी गोरवां रस्त्यार बसून कशी त्रास करतात, कशी ट्रॅफिक जाम करतात आणि कशे लोकांक त्रास पडटा ते तुमकां आमी आज दाखयतात. आज ती आमच्या फाटल्यान गोरू दिसपडटात न्ही, 1 आनी 2 ना, खूब गोरवां आसात आनी हिंका खंयच कांय ना. ही फक्त रस्त्यार रावपाची आनी रस्त्यात गोरू म्हूण हांकां नांव दिले कडेन आसा. हेंचो ओनर कोण म्हूण तो कोणाक खबर ना. जेन्ना ही गोरवां असली कितें एक्सिडेंट जाता त्या टायमार गाडीवाल्या कडेन पयशे घेवपाक ओनर मातशे धांवट येतात आपल्याली गोरू म्हणून. हांगा खंय तरी ह्या गोरूवाल्यांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी दुसरी म्हणलें जाल्यार कालच तुमी आयकतात ते काल पळयले कडेन आसा हायकोर्टान एक ऑर्डर दिले कडेन आसा म्युन्सिपाल्टीक की तुमी तुमचे जे कोणकाना आसा जे कॅटल पॉन्ड जे आसा हे दाखोवचे म्हणून खंय आसा म्हणटे. हांगा जायते पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी आसात. म्युन्सिपाल्टी एरियेक पयलीं कॅटल पॉन्ड आसले पूण आतां खंय तरी त्या जाग्याचेर आनी कितें घातले कडेन आसा आनी अशें करून आपल्याल्या पांयाचेर म्युन्सिपाल्टीन कुराड मारून घेतले कडेन आसा. हे जर कॅटल पॉन्ड असलें जाल्यार ह्या कॅटल पॉन्डाक तांकां बांदून दवरून जाताले आनी तेंची देखभाल करूंक मेळटाली आनी तांकां फायनूय मारून ती गोरवां व्हरपाक मेळटाली. पूण हांगा कांय ना. हांगा ह्याच म्युन्सिपाल्टी आनी हेंचे खातीर आज ही गोरवां अशें करून रस्त्यार येवपाक लागले कडेन आसात. ह्या रस्त्यार येतरेक ह्या कितलेशे लोक डिजेबल जाले कडेन आसा, एक्सिडेंट जावन कितलेशे लोक मेले कडेन आसात. पूण हांगा खंय तरी कोणाक पडून गेलो ना आनी हेजी एक दखल हायकोर्टान घेतले कडेन आसा आनी हायकोर्टान आज एक बरी डिसिजन दिल्ले कडेन आसा आनी बरी सांगले कडेन आसा की तेणी आपल्याली प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीन आपल्याली कॅटल पॉन्ड दाखोवची म्हणून आनीक ना जाल्यार तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातलें आनी हायकोर्टान हे गाडी धरचे आनीक तेणें लोकांले डिमांडा खातीर हेजे खंय तरी एक ऑर्डर दिवची की रस्त्यार गोरू येवपाची बंद जावची म्हणून. गोवा 365 खात्या हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मये वाठारांतली शेतां अंदू सुकी उरतलीशी दिसता. गोंयगणे तळयेचेर सुमार 100 परस चड शेतकार निबून आसात. आदी खणीक लागून मारिल्ले पीठ तशेंच उक्ते साणिल्ले, जाका लागून उदकाचो उणाव जाल्ल्यान शेतकारांचे भोव लुकसाण जाले. पळयात पुराय बातमी. सरकार सांगता शेती करात, पूण तांकां प्रत्यक्षात कसलीच मजत मेळना. उलट तांकां जायत्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. ताची दखल घेतलो तरी कोण? जायते फावट तांकां मजतीच्या नांवान फकत आश्वासनां मेळटात. मये गांवांतले शेतकार पुरायपणान आपल्या शेता खातीर सैमीक उदकाचेर आदारून आसात. आतां खणकामाक लागून उदकाचो स्त्रोत पुरायपणान बंद जाला. आयकात शेतकऱ्यांचे उतफर्के. आम्ही गोंय सरकारा कडेन फाटल्या काही वर्सांनी ज्या मायनिंगमुळे जे डिस्टर्बन्स जाल्ले शेताचे ताका लागून सातत्यान प्रयत्न करीत आसले की जे हांगासर गोंयगणी म्हणून तळें आसा तेचेर सादारण 100 वयर शेतकारी निर्भर आसा. त्या शिवाय गांवांतल्यो ज्यो तळयो आसा, झरी आसा, ह्यो सगळ्यो त्या तळ्याचेर रिचार्ज जाताल्यो. पूण जेन्ना मायनिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू जालें तेन्ना हे जे पीठ हांगासर मारले हें तुमकां दिश्टी पडटा हांगासर, ते पीठ मारल्या नंतर ह्या गोंयगाण्या तलावाचे सगळे झरे ह्या वटेन वळ्ळे आनी तेन्ना पासून शेताक लागून जें उदक मेळपाक जाय तें उदक मेळना जालें. लोकांच्यो बांयो सुकल्यो. हे सगळे परिणाम त्या मायनिंगाचे जाले.
म्हणून मायनिंगा कडेन मायनिंग कंपनी जी चौगुले कंपनी हांगासर आसा तेज्या कडेन आमी संपर्क साधलो म्हणून तात्पुरती वेवस्था अशी तेंच्यांनी कांय केल्यो तात्पुरते पंप स्टार्ट मारताले आनी आमकां उदक दिताले. तेन्ना अंदू शेतकारा समोर एक प्रसंग येयल्लो आसा की हे शेत आतां उदीक जर अजून मेळोंक ना जाल्यार शेत आतां करपाचें काय ना करपाचें आनी तें मेळटलें काय ना मेळटलें. तर आमची अशी मागणी आसा की सरकाराची खरें म्हटल्यार जबाबदारी आसली की तेंच्यांनी त्या टायमार तें उदक आमकां थंय सप्लाय दिवपाक जाय आसलें. ना जाल्यार त्या गोंयगण्याची स्थिती तलावाची स्थिती जी आहा ती पूर्ववत करून दिवंक जाय आसली. ह्यो दोनूय गोश्टी करूंक ना. मायनिंगचे पयशे तुमी खंयच्या खंय वापरतात. हेच्या शेतकाराक लागून जर ते पयशे जर वापरलेले तेजो योग्य नियोजन जर त्या पयशाचें जाल्लें जाल्यार आमकां तेजो फायदो आसलो. तेजें नियोजन जायना. तेंच्यांनी मायनिंगा कडेन गेल्यार ते हात वयर करतात. आतां आमी कोणा कडेन वचप. ही शेतां आमी पोरूं तशीच लायली शेतां आनी ती लुवंक मेळ्ळी ना. सगळें तुका पोनाक वचोंक लागली. जी वयली माती येयल्या पळय कंपनीची तिका लागून ती तुका शेतूच करूंक मेळना. आनी आतां कंपनीन आमकां कितें सांगलें आमी सादारण तुका म्हयनो जालो म्हणून असो कंपनीक दिल्लें बरो की तेंच्यांनी उदीक दिवपाचें आहा पोंबलां. तो उदीकूय घालूंक ना आनी आतां शेताक उदीक ना आनी आमकां हें शेताक करूंक मेळना. कितें करचें तें सरकारान हेजेर लक्ष घालचें मातशें आनी पळोवचें बाबा ही शेतां कशी कितें आहा ती. आनी ती कंपनीन सांगलें आमकां ही ती सकयल माती आहा पळय ती शेतांनी तुमच्या ती सगळी काडून दिता म्हणून. ते अजून सुद्दां काय काडूंक ना आनी ती शेत हें करूंक मेळना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. अर्जुन तेंडुलकरान बुधवारा रणजी ट्रॉफी आणि पहिल्या दर्जाच्या पदार्पणात पहिल्याच खेपे पहिल्या वर्गातलो शेकडो जोडून आपल्या बापायचे अनुकरण केले. सचिनान मुंबई खातीर पदार्पण करताना 1988 वर्साच्या रणजी ट्रॉफीत गुजराता आड पहिल्या दर्जाचो शेकडो 15 वर्सां पिरायेचेर केलो. 34 वर्सां उपरांत परवरी हांगच्या गोवा क्रिकेट असोसिएशन अकादमी मैदानाचेर राजस्थाना आड गोंयच्या खेळाच्या दुसऱ्या दिसाच्या पयलीं 23 वर्सां पिरायेच्या अर्जुनान आउट जायनासतना 112 धांवड्यो काडल्यो. पहिल्या दिसा विकेट किपर बॅट्समॅन एकनाथ केरकराची विकेट पडल्या उपरांत 7व्या क्रमांकाचेर फलंदाजी करपाक आयिल्ल्या अर्जुनान 12 बॉलांचेर 4 नॉट आउट रावन 201 धांवड्यो काडून दीस सोंपयलो. दुप्पट शतक करपी सुयाश प्रभुदेसाया वांगडा ताणें म्हत्वाची भागीदारी केली. अनिकेत चौधरी आनी कमलेश नगरकोटी हांच्या राजस्थान पंगडा आड गोंयान 143 ओव्हरींनी 422 धांवड्यो केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नाताळच्या वेळार गोंयांत परतून थंड सुकें हवामान अशें मेस्तुरात हवामान अणभवपाक मेळटलें. एक सप्तक पावस आनी दाट कुपा उपरांत 15 तारखे सावन आमकां नितळ मळब आनी सुकें हवामान दिसतलें अशें हवामान खात्याचो अदमास. सप्तकाच्या निमणे मेरेन उण्यांत उणें तापमान 4 अंश देंवपाची शक्यताय आसा. 13 तारखेक उत्तर केरळ कर्नाटक दर्यादेगेर तयार जाल्लो उण्या दाबाचो वाठार भारतीय दर्यादेगे सावन पयस वचपाक लागला. 15 तारखे मेरेन डिप्रेशन वाडपाक जाय पूण तेन्ना मेरेन तो आमच्या दर्यादेगे पासून चड पयस आसतलो आनी ताचेर परिणाम जावचो ना. 18 तारखे मेरेन सुके हवामानाचो अदमास. 15 तारखेक कांय सुवातांनी हलक्या धुक्याचो अदमास. चडावत आनी उणें तापमान बिरेस्तारा 32 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. शेनवार मेरेन उण्यांत उणें तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस. 18 तारखे मेरेन बोट मालकांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.